when it comes to a machine, when you innovate a new machine, invent a new machine, that a patent दितात. हिंगासर geographical indication जी आहे तू खोला मिरची first agricultural produce of the state of Goa. म्हणजे ही मिरची जी आहा खोला गांवची तेका आमी geographical indication दिल्ले आहा. या आमचे डिपार्टमेंटान प्रोसेस स्टार्ट केल्लो बाप करप आनी तेजी आखी टीम हेंच्यांनी हो प्रोसेस चालू केल्लो आनी खोला मिरची जी गोंयभर फामाद आहा जी इंडियाभरूय फामाद आहा. खुबशे लोक जे गोंयची मिरची म्हणटात पळय ते चिली ड्राय चिली खोलांतली चिली खूब जाण मागता. सो दीस चिली नाव कॅन बी सोल्ड ऑल ओवर इंडिया अंडर GI. हिंगासर आमी बरयल्ले आहा ते सगळे खोला काणकोणा चिली कल्टिवेटर ग्रुप म्हणजे तेंचो ग्रुप खोला चिली म्हणून बरयल्ले आहा. स्टॅम्प मारलेलो आहा. सो दिस इज हॅज ऑलरेडी गॉट अ जिओग्राफिकल इंडिकेशन वेर एनीबडी कॅन परचेज. आतां तूं बरें सुपर मार्केटान व्हरून दवरीत मुंबय जाल्यार दे वील नॉट हॅव अ प्रॉब्लम टू परचेज इट बिकॉज वी हॅव अ जिओग्राफिकल इंडिकेशन फॉर दीस. इट वील हेल्प द फार्मर्स. हे आमचे काणकोणचे फार्मर जे आहा ते तेंकां हो प्रोड्यूस आनी करपाक आनी पॅकेजींग करून विकपाक प्रॉब्लम कांयच जावचें ना. लॉट ऑफ पीपल वील बाय दे वील हॅव म्हणजे एक फेथ आसतलो आमी ही चिली घेतल्यार पळय ती सारकी ना. GI जे आमकां दिल्ले आहा Registration and Protection Act 1999 by Geographical Indication Registry Ministry of Commerce and Industry Government of India New Delhi. हेंच्यांनी आमकां ही सर्टिफिकेट दिल्ली आहा. हेच्या भायर आमी आनी अंडर सेम डिपार्टमेंट सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी वी आर वर्किंग टू गिव GIs फॉर कोकोनट विनेगर. आमची आदली सारकी ट्रेडिशनल कोकोनट विनेगर हरमलची चिली गोवन खाजें मागीर आमचे गोंयचे खाजें हें आख्खे गोंयांत आनी खूब सगळे गोंया भायरूय फामाद आहा. आमी ताका काळयो बोडयो म्हणटा आमी ताका कितलेच भाशेचें नांव आहा ताका. सो हें गोवन खाजें आमी जिओग्राफिकल इंडिकेशन दिवपाक फायल मूव केल्ले आहा. मांदोळची केळी बनाना मांदोली बनाना आमचो गोंयचो आंबो मानकुरा कॅज्यूनट्स गोवन वेरायटीज मागीर कितलेच वेरायटीचे कॅज्यूनट्स आहा. बिबिंका आमचे ट्रेडिशनल डेलिकेसी ऑफ गोवा दॅट इज डिझर्ट ऑफ गोवा. आमचो गोवन लोकल रायस कितलेच भाशेचो आमचो गोवन लोकल रायस आहा तेका आमी जिओग्राफिकल इंडिकेशन दिवपाक आमी चालू केल्ले आहा. ब्रिंजॉलाची वेरायटी तालिगांव आहा आक्षे आहा कितलेच भाशेचे ब्रिंजॉल वेरायटी आहा तेका आमी जिओग्राफिकल इंडिकेशन दिवपाक फुडें सरलेले आहा. म्हाका दिसता फार्मर्स आमचे गोंयचे खोशी जातले when they will get a GI mark for their product आणि वो प्रोडक्ट फुडें आनीक फार्मरांनी फुडें व्हरचो म्हणून हो आमचो प्रयत्न आहा. सो दॅट मोर यंगस्टर्स द यूथ ऑफ गोवा वील टेक फार्मिंग. म्हणजे आयज आमचे यूथ आमी पळयता जेन्ना आमचे यूथ ग्रॅज्युएट जाता दे डोंट वॉन्ट टू डू फार्मिंग. आमची जी जाणटी आहा आमची स्पेशली शापाय शामाय आनी आमची पेरंट्स आहा ती फार्मिंगान आहा. आयज आमचे भुरगे जे आहा ते फार्मिंग करूंक सोदिना. यूथ म्हणटा आपूण ग्रॅज्युएट आपूण शेतान कहो देंव. जेन्ना GI आमी तांकां करून दितले म्हाका दिसता हो प्रोडक्ट तेणी करून मार्केटान व्हरून विकूंक जातालो. गोंयांत न्हू गोंया भायर पासून एक्सपोर्ट पासून करूंक जातालो. ह्या खातीर आमी सरकार म्हणून फुडें सरलेले आहा. हे सगळ्यांक आमी GI मार्क दिवंक सोदता आनी हितून आमचे गोंयचे एग्रीकल्चरल यील्ड वाडपाक शकता. गोवन chilies and other products
whether it is bananas, whether it is vinegar, whether it is आमचे गोंयचे खाजें गोंया भायर सारके पॅक करून तेका स्टॅम्प मारून आमी विकूंक जातले इतलें हांव सांगून अनेकदां आमचे युथाक रिक्वेस्ट करता की तुमी ट्रेडिशनल फार्मिंग जे आसा तें चालूच दवरचें आनी तुमी ग्रॅज्युएट पासून जाल्यार तुमी शेत लावपाचें सोडचें न्हू.